आज ही फुल स्पेशल एक नंबर वडापाव जत्ताचं आणि कांदा भजी जत्ताचं हंग पळया तोंड उजलना पळया ह्या पळया गाईस आणि ह्या पळया हंग कांदा भजी जत्ताच पळया कशी फुल मॉन्सून स्पेशल फुल अम्मा आणि बहिणीन केलेल्या एक नंबर मग चलो आता काय खाऊन आंबडी आता व्हॉट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि पुढे जाणं की गुड मॉर्निंग ते घंटी झालं 10:59 आता जस्ट उठलेलो हो सकाळ दाखवून कसं कंटिन्युअसली पाऊस असं आणि त्यावेळी वारे पाऊस ह्या पळया आज संडे ह्या पळया कुसण पळया ह्या पळया वार पाऊस पळया आणि 2 दिवसपासून की रेड अलर्ट दाखयत असत ते मुंबईन तू आज असणं वालकेश्वर मठांत असणं मुद्राधारण आशिल्लें तर हांव वचय शुभ जाल जस्ट फोन येयल म्हाका कहीच करू नको हांव सगळं घरकडे असे काही वचू नका मस्त मस्त वार पाऊस असं आता ब्रेकफास्ट रेडी करता ते दाखवून म्हाका तुमकां दाखोवचें आनी हांगा दाखोवन दाखोवया या पळया गाईस या पळया आज फुल वार पाऊस आणि त्यावेळेस असणं भायर असणं फुल्ल उदकय भरला बापरे या पावसाक कसं जाल्ला आमी स्टार्टिंग सांगता आसली की असणं येना पावस केन्ना येता हें येता आणि एक वार आयलो कंटिन्युअस 5 दिवस दाखवून कंटिन्युअसली पावस आसा एक दिवस राबनी पावस येत वळते कालची पोळ्या पीठ आसा त्यांची आता ब्रेकफास्टाक खावे आमी कसं करता सर हां 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 पळयत हांव आयल्यार ठीक आयल्यार ना जाल्यार पळयत कसं हांव तर जस्ट आम्हा फोन केलो ती वय बिल्ले ते कसं वार पाऊस करून आम्ही ते यमी यमी छोले करता अयो अशें दिसता वचून खाव ते लायक करून ते बट आतां गोत ना पावस राबल्यार आसना मागीर पळया सांजवेळीतले वतलो पळयता पीठ असणं फ्रिजात दाखवून भायर काडून दवरला दूध ऊन केला कॉफी रेडी करूया आता गाईस कॉफी रेडी चलो आता हुनून पिवया थोडे वेळा मागीर असणं पोळ काढता तर भायर दवरला आता फ्रिजात दाखवून चिक्के जाऊ ते नॉर्मल सेट जावं पोळ काढता चिक्के थंड हें जालें आसतालें कसं सांगता केन्ना मागीर नांव विसरता ताका नांव कसं करून फ्रिजात दाखवून भायर काडून हाडला रे हांव कसं सांगचें तें निवो च्या दवरना आमी हून जावं न्हू ताका निवो च्या म्हणटात ना फ्रिजात दाखवून भायर काडून हाडल्यार कसं म्हणचें थंड जेवचे गतीर फस्ट थंड आसता फ्रिजान आनी कितले थंड जेवचें कसं सांगचें करून प्लीज सांगा कसं सांगचें फ्रिजात दाखवून भायर हाडू ताका कसं सांगचें आमची गेल्यान तूं इंग्लिशान तूं डिफ्रोस्ट हां कसं की आसता आमची गेल्यात म्हाका आतां वर्ड येना ताचे प्लीज कमेंट करून सांगा तर हें पॉल तुमी ट्राय केल्यार तुमी ट्राय केलं की ना कर नो प्लीज कमेंट करा एक नंबर लागता हाय प्रोटीन आणि कालाक सकाळ खाल्ला ना तर दनपरते म्हाका कसं भूक लागली इतलें म्हळ्यार हेवी जालां तें हेल्दी खाल्यार लायक बट कसं करचें समटायम्स म्हाका टायम मेळना तर जे फटाफट जाता ते करता म्हणजे आमी कशी एडजस्ट करता आसा ती हे ब्रशान अशें दिसता की हांव वचून पेंट करता म्हळ्यार पळय कितले छंद करून लायक करून पुरो तेल आनी हांव पुरो अशी करून लावयत आज असं पोळ की छंद करून फुगला दिसता कसं वतना ते काल केला ना आज ते लायक करून ते कसं फुगली दिसता ते ताजे कशें स्पॉट्स येता असं आहा सुन्नळी म्हण कितें दिसता न्हू हें लायक क्रिस्पी जालास गाईस उना पॉल रेडी एक नंबर या पळया व्हॉट्सअप गाईज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आणि आज असं संडे मॉर्निंग आणि कसन पावस वारे तुफान म्हणजे एटमॉस्फियर आशिल्लें आणि मस्त झाड बीड पुरा हलता सकाळ देखून मस्त अशी केओटीक आशिल्लें आत्ताशी की शांत जाला स्टेबल दिसता असं तिथे ओपन जाला म्हळ्यार क्लाउड्स पुरा गेला आणि ब्रायटन जाला डे सकाळ देखून तर एकदम भंय लागून गेलें म्हाका की बट हांव आयकलां की हाजी हायताडस म्हणून सो आज वारे बिरे पुरो चड आसतलें त्या पुरो सांगला न्यूजार पाली सो आय डोंट नो कशी जाताल म्हणून पप्पा वालकेश्वरा चमकला आणि आज मुद्राधारण आशिल्लें थंय सो म्हाका काय वचूं जायना बाबू होतो सो हांव मम्मी आनी बाबू घरकडेन आसा ती आणि पप्पा चमकला वालकेश्वरा मुद्र घेवन येतलो आणि हांव जस्ट पानी बिनी पिल्ली आणि
मालिशवाली येऊन चमकली बाबा मालिश करून चमकली तो लायक करून न्हिदला आता अशी क्लायमेट असल्याची की प्लेझंट फील जाता ही आमगेले प्लांट्स पुरा छंद दिसता ना पावसा वेळार प्लांट्स पुरा एकदम प्रिटी दिसता आणि ते फ्लावर्स आणि पुरा कसं ना एक हिबिस्कसा प्लांट आसा बट ते आणि की ये न्ही एडिट करता आशिल्लो टायम आशिल्लो करून आणि हांव जस्ट आतां पोस्ट पळयल्या आज ही हांव मिस केल्लें मुद्राधारण सकाळी फोटोज आनी पुरो पळयतच पावस लागली करून हांव म्हाका फोन केला हांव सांगला येतात तर तीन आज ही स्पेशल म्हाका फोन करून सांगला चना मसाला केला तो वच्चा गाइस आज ही एक नंबर चना मसाला खावया वच्चो न्हू घर काड वच्चो न्हू अम्माल हाताचे गाइस हांव आतां भायर सरलो अम्मा ते वच्चा खातीर आनी हांगा थोडे थोडे पावस येता असं कालच्या पेक्षा किवून असं फर्स्ट पेट्रोल भरकात मुंबईची क्लायमेट पळया काल ह्या टायमार कंटिन्युअसली तो पावस आशिल्लो आज इतले दिसना पळया सुपर क्लायमेट न्हू जस्ट आतां घरा कडेन आयलो भायरच ना रूख आनी पडला हांगा अम्मा असो आनी अम्मा लायक आनी यमी यमी चना मसाला ओहो हे खंयची कलर गो आज चना मसालाचे अच्छा दाळी चपाती पप्पोडू दही आणि शीत आज एक नंबर जेवण हे खंयची स्टायल चना मसाला मग एक बटाट घालाय जाता एक बटाट व्हडट पीस पण घाले अच्छा लाय जाता ओके ओके गाइस चलो आता जेवता कंट्रोल जाला घंटी जाले 3:30 कितली जाले असतात आता आमगे गार्डन हांगा पुरो उद्दा भरला त्या गार्डनान तो मस्त उद्दा भरला काल पळयला न्हू हांगितलो भर ना म्हळ्यार हांगाच ना ते होण नव्हतं तोगू हांगा दाखोवन तोगू होण नव्हतं मगर आमगे ते कडेन होण नव्हतं बघ पुरो आमगे बिल्डिंगा तोगू येता बट आमगे गार्डन फुल्ल समुद्र म्हणके जाता ह्या पळय मागीर भयणी आयल्या तोगू दिवे आयल्या आता म्हाकूच नजिला आयली का तिका गाडी पळोवन कळली म्हाका ती आयली करून आमगे लंग पळय मैना बसल्या पळय वयरी चुईं 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 के हां आमगे लंग कुकूय असो हां कुकू असो होय हो कसला हांगा बसला मैना हां पुरा हें गार्डन पुरा रूख आनी पुरो कट केला ताची तिरगी तांणी किरडत आसाची कट केला हे पळय म्हागे भयणी आयली सो आतां दनपार जाला आणि बाबू न्हिदून उठायला ताका फीड केल्ले हांगा तो हांव मम्मी उठू पळय कसं करतासा कसं करतासा म्हण तू म्हणटा ओ म्हण बाबू सो पळयला बाबू मम्मी केन्नाय ओ म्हजी म्हणटा तो अशी करून ट्राय करता म्हणून ग सो ताका लाई येता आयकूं शकता कॉन्सन्ट्रेशनान आयकता मम्मी केन्नाय ओम म्हणटाना सो ताजी एक लायक वायब्रेशन्स मेळटा बाबाक ताजे खातीर ते ओम म्हणटा ती आणि लायक सावंड ते आणि ताजें पुरा चक्रास बॉडीचे ॲक्टिवेट जाता सो सायंटिफिकली ऑल्सो इट्स अ व्हेरी गुड थिंग आणि केन्नाय ओमाचे जॉब करता सो ताका ती म्हण दाखयता ओम तितली भितर हांव जेवणाक बसता बिकॉज तिगे जेवण जाल्लें म्हाका हांव ताका फीड करतशी म्हणून म्हाका जेवणाक मेळ्ळी आतां हांगा रायस आसता आनी आजी मुगांक अशी केला सो आजी मुगांक अशी राईस आणि भाकरी चलो फटाफट हांव जेवता मम्मीन खेळ जावता तो आता रडची स्टार्ट करू भितर मागीर खतम करता जेवण Later that same evening. सांजवळची वेळ आणि जोर पावस आयलो तर जस्ट आतां आमी हांगात ऑर्डर केला आणि अम्मा हांगात बटाट वड करतास मागीर भयणीक बटाट वड खावचे बारे आशी जाल्ले पावस येतास न्हू तूं आयला ती जाय म्हणेल म्हण करुया म्हण म्हणे तशी तर आता बटाट वडा आज फुल स्पेशल बटाट वडा अम्माल तर्फे ना पयरस एक कमेंट आयला बटाट वड कशी करची करून तर ते पयरी कांदा भजे शुभदल अम्मान केल्या ना तिगे मग बटाट वड करता असं करून सांगता आशिल्लें तर कशी करची करून त्या रेसिपी सांगनी आशिल्लें तर तू आज तू गेल रेसिपी सांग बटाट वड्याची कशी करता करून तर आता बटाट शिजो जागल्ला तर तो थोडे वेळा लायक करून शिजताले ताजी मागीर सांगे एक 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 आणि बटाट वडो ओटूची हांगात कांदा भजी करतास आता कांदा भजी खावच्या आठ जिल्ले पुरो जाणां करता हांगा पळय कसं मोड जाला पळय गायस फूल ब्लॅकआउट जाला हांगा
पाऊस येतो असं आता बटाट वड करच्या खातीर बटाट लायक करून मन बॉईल करून रेडी केला तर आता मसाला घालतस कसन घालतस मग पडणार दवरतात सासामा तन मिरसांग 2 उडदा दाडी आणि करबेवू तितले मॅचूर हिंग घालची ताकाची मागीर हक्का बटाटे करून साल्यान काडून हें करता मागीर राजी वटूची के हे लसूणची धाडून घालची अच्छा हे चेडिताना हे वेळची धाडून हाजून ते मीठ बी सगळं घालचें मागीर ते फण्ण हाका घालचें आनी वट्टू हें करून मागीर आमी हें करचें हय कळलं वाय एन्जॉय करचें आता बटाट वड आनी हय हें तुगेलें चण्या पीठ हें करून ताका चूर हिंग घालचें मीठ घालचें यहाँ पड़ा है गाइस अंडाक रेडी करतस बटाटानी पूरा मॅश करून जाला यहाँ फण्णा घालना पड़ा आता मीठ आणि पूरा घालून लायक करून मिक्स करचे यहाँ पड़ा पूरा मिक्स करून जाला अम्मा तो लायक करून वोड करून दवरता हा 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 हांग पळय तेल गुण करचें दवरला सुपर वा पावसाळीन तो एक नंबर लागतं ना गाईस आज डबल स्पेशल वडा कांदा भजी हांग पळय अम्मान उंडो जशी कोण दवरला आणि हांगा म्हाका भयण आतां कांदा भजी खातीर प्रिपरेशन करतास एक एक करून घालतास हांव आतां ओ हो 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 कितले वर्सां मागीर करची गो माय पुरो जण ओटो खावचे जाता आनी तुमी तसं नाही केलं पळय हुनो हुनो जाता असा वडा गाईस हुनो हुनो बटाटा वडा हो 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 हांगा कांदा भजी रेडी जाता असं नेक्स्ट राउंड कांदा भजी वा हुनो हुनोची हाजी फुल स्पेशल एक नंबर वडापाव जाता असं आणि कांदा भजी जाता असं हांग पळया तोंड जल्ला पळया ह्या पळया गाईस आणि ह्या पळया हांगा कांदा भजी जाताच पळया कशी फुल मॉन्सून स्पेशल फुल अम्मा आणि मागीर भयणीन केल्लो एक नंबर नव्या चलो आता काय खन आंबडी आता घंटी जल्ल असो आणि कशी जल्ला क्लायमेट पळया जोर वार येत तसं आणि पावसू आणि ह्या पावसान तू मजा करी आता काहीच टेस्ट करून पळया एक नंबर सॉलिड झाला अम्मा एक नंबर वडा झाला वडा एक नंबर तिखशे आल्ले लसूण पुरा एक नंबर कांदा भजी जातस हो 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 हा हा सॉलिड झाला यास नो अंगडी कशी लायक झाला बदाची कोणा मोहमान करत असेल या अच्छा ओ आज या मोहम्मद स्टायलाचे वडो वा कांदा भजी पड्या उनो उनो बोले एक नंबर सेकंड राउंड खातीर आतां आम्ही वड तळतस वापस पर जालें एक नंबर चावे रेडी या थंड वातावरण तो मजा येत खावचा है क्या बात है हांगा तो पुरो जाण वट्टू बैसून आतां खातास ती वडा आणि पाव फुल बॉम्बे स्टायल वडा पाव या पळय चटणी हें आतां भयणी पाव हाडला वचून तागे चटणी हाडला त्या अंगडी दाखवून तो फुल ते ग्रीन चटणी एक नंबर जाला बद्दची तुम्ही लायक करून खाता ती आणि एन्जॉय करता ती तुमगे घरकड कसं केलं करून आमकां सांगा तुम्ही कांदा भजी केली की बटाट वड केला प्लीज कमेंटान सांगा तर घरकडचे स्टाईल येताना येताना पावस आशिल्लो आणि अम्मान थोडे आसना पार्सल न्ही बरं दिल्लो तर आता ते आसना फ्रिजात दवरता तर रांदे दिल्ली म्हाका चणा मसाला वड दिला ते मागीर शुभ दवचून दिता ती वेळ खाताली आणि मग थोडं काम करचें आसा करया फटाफट मागीर गेली बाबा मेळच्या वचा बाबू रडता शिजला वय मागीर ताका आतां न्हीद करयला ताजे खातीर आमी आतां हांगा डिनर करचे आयल्या बाबू सोया उसके बाद पेट पूजा आतां येवन फस्ट तिने वडा पाव खाल्ला वय आणि हांगा जोर पावस आयलो बाप रे आज डिनर कसं गोय मुगा कशी मुगा कशी वे वा आज सुपर शीत मुगा गशी आणि बाकी आज कसं दुवादशी वे तू मुगा गशी गेला दुवादशीत करची ते मुगा गशी हे त्रायम करता सर दुवादशी आणि मुगा कशी होय दुवादशी मुगा गशी बघ काय होत ना हांव केन्ना मागीर मम्मी बनत तेन्ना खाता खंयचे दीस असो फटाफट जे बाबू टच पुढे आत्ता जस्ट मेसेज आयलाय पल्ल्यासन मुंबईन तू ऑरेंज अलर्ट आसा आणि ताजे निमित्त स्कूल आणि कॉलेज आसा पूरा जनाक रज दिला पल्ले जून 6
जून नाही सॉरी जुलै 6. भाई पावस येतलो बट इथे की गेम्स छुट्टी दिला गोत ना तू कुडगाच असलाय आमच्या टायमारी अशी स्कूला वेळारी आम्ही वेट करत आशिल्ली आम्ही 7:30 वाजता स्कूलच 6:30 वाजता कितली मजा येते ना बाई चिट्टी म्हणटाना पळय मागीर तो स्कुलास येद्राकाचे किंग सर्कल आसा तो पुरो भरतोच इल्लो तुका तर एवरीडे छुट्टी म्हणत असतले पावस आयल्यावर वय लिटिल एंजल्स तो पुरा डुबताच थंय पुरा आमकां कळनाशिल्लें केस उदक भरलो करून आमी स्कुला चमकली ताजी मागीर आमकां कळटा स्कूल बंद आनी रिटर्न आतां तर कसं पाहिजे पावसा भितर टिंबून तो चमकले अरे तें कसो करचें मागीर तेन्ना पुरो नाशिल्लो ट्विटर नाशिल्लें फेसबूक नाशिल्लें मेसेंजर नाशिल्लें हे वॉट्सॅप नाशिल्लें कबूतर मेसेज आशिल्ले कबूतर आशिल्लें कबुतरां दिवचे आनी कबूतर ज्या म्हणचे मेसेज पावयता पुरो जनावर न्हू आणि मेगेल टायमार तर मेगेल स्कूल तर अशी एकदम 2 मिनिट्स म्हणजे घरा लागच्यान सो आमकां तर घरा भितर ते खबर येत आशिल्लें की अशी स्कुला भायरचो पानपट्टीवाला ताजी मुखारचो स्टेशनरी शॉप ताजी मुखारी त्या खंय एक कडेन निघल्यार स्कूल बंद आहे का बंद जालें पल्ल लायक कोण स्कूल कॉलेजाल रजा आनी गमत थंय म्हाका मेगो स्कुला टायमार उडगास येता आशिल्लें हा रज म्हळ्यार फूल उदकांत न्हांवचें आशिल्लें मी गुड ओल्ड डेज सान आसतना पुरे कितले गंमत पावसाचे आतां काय ना आतां ऑफिस हें येता म्हण एकदम आतां रिस्पॉन्सिबिलिटी वाडल्या भाई तू कसं लेखता तवय येता येयला तागेलो तूं हांव एन्जॉय करता जेन्ना ताका कसो रज आसतना स्कुलाच्या हांव सुट्टी म्हाकाय रजा उदक भरला भारी बुद्दंत दोनों बाप बेटे एकदम हुशार ओके गाइस जस्ट आता करके आयलो आनी हांव आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां परत जेन्ना आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्राईब करात गाइस एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कंकणी कपल बाय गाइस टेक केअर